अरे मयूर, खंय रे तू हांगा? तेन्नाच्यान आनीक आमगेर येवकूच ना मरे तू. आनी ह्या माडापणा कितें करता तर? काय ना रे. हांव तुका उदयच्यान पळयता, तू सारको मोबायलार असो घुसला मरे. कितें पळयताय? म्हाकाय दाखय मरे. काय ना रे. म्हाका सांगिना, हांव बेस्ट फ्रेंड मरे तुजो. सांगचो ना मरे कोणाक? ना रे. अरे थोडे दीस जाले फेसबुकार एक चेडू माझ्या वांगडा चॅटिंग करता. हा? चेडू चॅटिंग करता? आणि तुझ्याकडे कितें? म्हणजे तू शुअर ते चेडूच मरे? अरे तू फेक अकाउंट बी असू शकता. ना रे, चेडवाचोच अकाउंट तो. छ्या बाबा, वाल्लर मरे तुका. पण तुझ्या बायलेक का जाल्या? म्हणून तर हांव हांगा येयला. गेलो दिसता. मयूर, लिपतालो कित्याक? आणि हे कितें? परत कोणी मारलो कितें रे? मारूंक ना रे कोणे. मागीर पडलो रे बाथरुमान नाता असताना. पूण हांवें आयकला तुका तुझ्या बायलेन बरो धुलो, पिवळो आणि सुकात घातलो म्हणून. तशें काय ना. आणि हांव म्हज्या बायलेचो मार घेता काय कितें? हय, पण जशें ट्विटरार IPL तशें शिवोलेन तुमचे ट्रेंडिंग आसा मरे. म्हणजे हॅशटॅग मयुराक आणि उरले मरे. हय. आता सारखें सांग कितें जालें तें. अरे कितें सांगू, त्या दिसा तुका मेळोन हांव घरा गेलो. अरे मयूर, आयलो तू? मयूर, आज हांव तुझी आवडती भाजी करता. कितें गो? अरे तुझी आवडती भाजी करता. बरें कर. हाली तुका पळयता हांव. मोबायलारूच आसता तू. कितें करता मोबायलार? ऑफिसातले काम करता हांव. आता सगळे ऑनलाईन काम जाला न्हू गो. नंदिनीन म्हाका मेळपाक गार्डनान आपयला. हांव रोखडो ऑफिसान वचून येता. ऑफिसात? आता? हय, मातशें कितें काम आसा. पूण तू तुमचे काम ऑनलाईन म्हणटालो मरे. हय गो, पण एक ऑफिसार फायल आसा ती मातशी अर्जंट जाय. बरें चल. मातसो नातानी येता.
प्रोफाईल फोटवा परस समोरासमोर तू पळोवपाक खूप सुंदर दिसता. आय लव्ह यू. नाका रे बाबा, आय लव्ह यू नाका. आय लव्ह यू मागीर. खंय पावले काय? हाय मास्क मास्क मास्क. असू दे, काढ टिकेट. नंदिनी, होय, बसत नी. बस बस, तू बस. तू फेसबुकच्या प्रोफाईल फोटोवर बरे दिसता. ओ थँक यू. फोटोवर दिसता तसेच खऱ्यानी दिसता ग तू. शिवाय हो आणि कसलो प्रश्न. सॉरी हा, पण तुझा आवाज ओळखीचो कसो दिसता. आवाजूच नी, म्हणजे तोंड पासून ओळखीचे असा. सिया तू. नंदिनी आणि सिया एकूच. मागीर घरा पावून बायलेन म्हाका बरोच बडयलो. अरे रे 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 रे, सांगलेलं तुका सांभाळून राह म्हणून. हय रे, चुकलो हांव. त्या असल्या भानगडीन परत केन्नाच पडचो ना रे बाबा. आणि तुमकांय सांगता, केन्नाच कोणाचो विश्वासघात करू नका. सोशल मीडियाचा वापर सांभाळून करात. आणि आपलो पासवर्ड केन्नाच कोणाक सांगू नकात. अनोळखी मनशांची फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करप ना. आणि कितें ऑनलाईन शेअर करताना सारखे चितून शेअर करात. ही इज्जत नाही आम्ही बाळगूया. आणि रोखडेच परत मेळूया.